Let us all bow and enter into the presence of the Lord. Let us thank the Lord for the gift of this new day. Let us thank the Lord for making it possible for us to be able to participate in this adoration. Sacramentant Raulolia Mogacha Gesù Sacramentant Raulolia Mogacha Gesù Ulpai amchi karza tuja mogan bogum kami tuka sasna cha sasna ulpai amchi karza tuja mogan bogum kami tuka sasna cha sasna muncha soimban ai lolia deva cha puta muncha soimban ai lolia deva cha puta Bosoyamka tuja jeuna mezar zaucha kami kori devachi burgi Bosoyamka tuja jeuna mezar Zaucha kami kori devachi burgi
प्रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या प्रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगीन उबार सांबाळ गोठायेन तुजे ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोठायेन तुजे उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणां आमच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणांक ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणां जेजू आर्गांनी दिनवास तुका कित्याक तुवें आमकां आयची रात तुजे सोर्शी तुज्या एकवटान सारूंक कृपा दिवन ते भाशेन आमी जियेल्या तुजे कृपेन आमी रात ही सारलेली आसा आनी कृपेन आसतना पुर्यान जी चिंतना भावना खोंती आमकां तुजे सोर्शिल्लीं आलोयता आनी धोलयता ती जेजू सगलीं तुका समर्पीत हांव जेजू दर दिसा तुजे सोर्शी वो वेळ सारून तुवें आमची मनां उजवाडायलें आमी आतां जाणो हे 3 भाग आमच्या जिविताचे कूड मन आनी आत्मो कूड फकत भायलो आकार सांदे दोळे पळयतात कान आयकतात तोंड उलयता जीब चाखता हात वावुरतात पांय चलतात हे सगळे सांदे फकत जे मनांतलीं चिंतना आसात आनी जी ही दिशा दिता तें ती पाळटा म्हत्वाची म्हणजे आमची चिंतना आनी ह्या चिंतनाक लागून आमची भावना उत्पन्न जातात पूण हें सगळें आजुनूय भितरल्यान थिरायलेलें आसता तें आत्म्याच्या पांवड्यार आत्म्याच्या पांवड्यार आमी हिंचोर आमचो मास केलेलो आसा तें म्हत्वाचें आमी तर आमचेरूच आमचें जिवीत आदारून जियेता जाल्यार आमी आपलेपणान जियेता पूण हें आपलेपण तर आमी जेजू तुजेर तूं मास म्हणून आदारून जियेता जाल्यार खरेपणी
तुजी उतरां आमी पाळटाव. जी कोण म्हजीं उतरां आयकतात आनी तांचे पोरमोणे चलतात तीं आपलें घर खोडपार बांदिल्ल्या एका शाण्या मनशा सारकीं. जेजू, तूंच जावन आसाय म्हज्या जिविताचें खोडप. तुजेर म्हजें सगळें थिरावन हांव जियेता जाल्यार म्हजीं चिंतनां सगळीं बदलतलीं. तुजो पवित्र आत्मो म्हाका प्रेरणा दितलो आनी तुजे जाणवायेन म्हजीं चिंतनां तुजीं चिंतनां जावंक लागतलीं. आनी तुजें सगळें खरें काल सांगलें ते प्रमाणे देवाच्या भुरग्यांचीं चिंतनां जावंक लागतलीं. नाजाल्यार मनशाच्या भुरग्यांचीं चिंतनां आमचीं आसतात. हो गूट तुवें म्हाका उगडाप केलोय म्हणून हांव तुका आर्गां आनी दिनवास दितां जेजू. हे परी जिवच्याक आतां म्हाका तूं मदत कर. ह्या वेळार प्रत्येक सुस्कारांत तूं जेजू म्हजे सरशीं भरोन येताय आनी म्हजे भितर आसा तितलें तुजेर आसा म्हणून तें तुजेर धरून प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना तुज्या नांवान तें तुजेर दवरलें म्हणटूच तूं आमकां तातूंतली सुटका दिताय. आनी हे परी आमचें जिवीत खोलायच्या पावंड्यार आमी जिवंक लागता. हें भायलें पळय जातालें तें म्हाका समजोंक लागता. हुंयसूच तें उपजवता. आपलेपणाच्या मासार थावन ओ जेजू तुजेर म्हजें जिवीत आदारून जेन्ना हांव जियेता तेन्ना हें सगळें म्हजें बदलोंक लागता. ह्या वेळार प्रत्येक सुस्कारांत म्हजें जिवीत तुजेर हांव थिरायतां जेजू. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. म्हज्या जिविताचो गवळी तूं जावन आसाय जेजू. आनी हांव तुका वळखतां कित्याक तूं म्हजें जिवीत जावन आसाय. बावतिस्मा वरवीं हांव तुज्या जिवितान एक जालोलो आसा आनी हाका लागून हांव एक सांदो तुज्या जिविताचो. हें तुवें म्हाका स्पश्ट दाखयलेलें आसाय जेजू आनी हाका लागून हांव तुका आर्गां आनी महिमा दितां, वाखाणटां. कित्याक हांव न्हय पूण तुजो पवित्र आत्मो म्हाका प्रेरणा दिता आनी हांवें तुजें सगळें कितें करूंक जाय म्हज्या बागांत म्हज्या दिसान
तें तूं म्हाका शिकयताय, दाखयताय आनी करूनूय घेताय. दिनवास न्यारगां जेजू तुका. अशे भाशेन आमी हो वेळ सादतना सगल्या आमच्या भावांक आनी भयणांक आमी तुजे सरशीं हाडटा. जीं कोण बरीं आसात कुडींत मनांत ओतम्यांत तांच्या जिविता पासत आमी तुका आर्गां दिता. आनी जीं कोण बरीं नात तांकां सगल्यांक तुजे सरशीं हाडून तांकां तुका आमी ओपून दिता. तांचे भितर कुडीच्या पावंड्यार, मनाचे आनी भावनाच्या पावंड्यार आनी ओतम्याच्या पावंड्यार जें घडटा तितलेंय तुका समर्पिता. आपलेपणाक लागून आमच्या चिंतनाची चाल जी घडोवन आयिल्ली आसा ती एक वोकलो कशें, एका रंगाचें. आनी ताका लागून सगळें जें हांव पळयतां तें त्या रंगांत आकारलेलें आसता. हें सारकें न्हय, पूण ते भाशेन म्हजी भावना घडोवन येतात आनी म्हजी चाल, म्हजी कूड मागीर गुलामपणांत जियेता. ह्या सगल्या आमच्या भावांक आनी भयणींक असले स्थितींत आसलेल्यांक तुजे सरशीं हाडटा. पूण जांची कूड हाका लागून अशक्त जालेली आसा त्या कारणाक लागून तांकां दुयेंसां सुरू जाल्लीं आसा, तांचे सांदे सारके चलनात, तांकां तरेतरेचे हे परिणाम अशक्तायेचे जालेले आसात, ते सगळे तुजे सरशीं हाडटा जेजू. पूण आतां खूब व्हायरसांय आसात आनी ह्या दिसांनी एक वर्सभर जावन गेलें कोरोना व्हायरस आमचे हाल कोत्तात. आमी बरीं पुरान आसलीं जाल्यार तरी पूण आमकां आमच्या कुडीच्या पावंड्यार ती आमकां आलयतात. असल्या आमच्या सगल्या भावांक आनी भयणीक जीं कुडीच्या पावंड्यार दुयेंस आसात तितल्यांकूय आमी तुजे सरशीं हाडून तांकां सगल्यांक तुजे हात लावन तांकां बरीं कर म्हणून आमी तुजे कडेन मागता. जीं कोरोना व्हायरसाक लागून दुयेंस आसात सगल्यांची नांवां आमी नोखो, पूण जांची जाणो तांकां आमी तुका भेटयता. तुजो हात लावन तांकां बरीं कर, तांकां परतून ह्या जिवितान घोटायेन भर आनी तांचें जिवीत तुजे सरशीं ती सारून तुका वाखाणूंक लागतलीं म्हणून ह्या आमच्या भावांक आनी भयणीक तुका समर्पिता. तोमास लोबो बरो आसलोलो, बरो जातालो, पूण परतून सुस्कार सोडूंक ताचे कडेन जायना जालो आनी हाका लागून परतून ताका ऑक्सिजन दिवचें पडलें. ह्या आमच्या भावा पासत आमी मागता आनी ताचे सारकीं आसलेल्यांकूय आमी तांचीं नांवां नोखो, पूण तीं हेच भाशेन कोविडाक लागून तडफडटात. वयर सकयल तांचें जिवीत आसा तितल्यांकूय आमी तुजे सरशीं हाडटा. तुजो स्पर्श करून तांकां पेकोवणी दी जेजू. त्याच प्रमाणे आमच्या
फादर जोवितोक आनी फादर जोझफ नाजरेताकूय आनी हेर आमचे पाद्री भाव माद्री भयणी जी कोविडाक लागून दुयेंस आसा तितल्यांकूय आमी तुजे सुरशें हाडून तांकां बरी कर म्हणून मागता हांव. थोड्या जाणांक आनीक कितें जालें सट करून चिंती नासतना तांचेर जेवणाचो परिणाम जालो. फूड पॉयजनींग जालें आमचे भाव पास्कूक. जेजू तो सदांच तुका एकवटोन जियेता आनी सदांच मागण्यांत आपलो वावर कोत्ता. इतलीं वर्सां जालीं तो तुजेच सवें आपलीं चिंतां घडोवन तुजे पासत वावुरता आनी हाका लागून सगल्या जाणांक ताचो वावर मानता. ताका पेकोवणी दी. तुवें ताका बरो केलो म्हणून आमी आर्गां दिता पूण आतां ह्या फुडेंय ताका राख आनी सांबाळ म्हणून तुजे कडेन विनंती करता. त्याच प्रमाणे कॅजीक रेजीक ह्या सगळ्या आमच्या भावांक तुजे सुरशें हाडून तांकां पेकोवणी दी म्हणून मागता. जांकां कांकराचो दुयेंस जाल्लेले आसा तांकां किमो करचो पडलो ओ ऑपरेशन करचें पडलें ह्या सगल्यांक तूं बरी कर. तूं तांकां पेकोवणी दी सायबा. मोनिका आना आनी हेर आमची भावां भयणां तांकां आमी तुजें सुरशें हाडटा. जांचे दोळे सारके चलनात तितल्यांकूय आमी तुजें सुरशें हाडटा. तांकांय पिकोवणी दी सायबा आनी तांकां बरी कर. रोहिणींक पट्रिशाक आनी हेरांक जांकां डायबिटीज जाल्ली आसा खूब जाणांक डायबिटी सांवरांकूच जायना वयर सकयल जाता. तितल्यांकूय तुजें सुरशें हाडटा आनी जांकां हायपर टेन्शन जाल्लें प्रेशराचें जाल्लें आसा ह्याय पासत आमी मागता. तुवें आमच्या भावाक फादर जस्टिनाक सावथ भलायकी दिल्ली आसाय बरो केलेलो आसाय ताका हे भाशेन राख आनी सांबाळ जेजू. ह्या दिसांनी कोविडाक लागून खूब वस्तू सारक्यो चलना. खूब जागे बंद जाल्लेले आसा आनी हाका लागून लोकांक काम ना जेवण ना असले हाल जाल्लेले आसा. तांचे कुटुंबांत खूब तोंटो आसा. ह्या सगळ्या तोंट्यांक फुडो करूंक आनी पेकोवणी हाडूंक हांकां सगल्या जाणांक तुजें सुरशें हाडटा. देवा म्हज्या जिवाचे देवा तानेला म्हजो ओत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते झोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या ओत्मो म्हजो ओतरेकता. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो ओत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो ताचें दर्शन घेतलो.
तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिंकय. देवाचे वेदी मुखार विस्वास धरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाची सोडून वेतां. जेन्ना पवितपण तुझें हांव पळयतां, तुज्या रुखाराची नदर लायतां. म्हजें वळवळें पयसातास तुज्याच मुखार. संतोश भोगता म्हाका येवन तुजे दाय. म्हज्यो खोशो सोपूर जातात तुजे दाय. म्हजें वळवळें पयसातास तुज्याच मुखार. नमस्कार तुका कोतां धन्य. हांव जियोच्या काळार सोम्या करूंक नमस्कार तुका. नमस्कार तुका कोतां धन्य. हांव जियोच्या काळार सोम्या करूंक नमस्कार तुका. I worship you. I worship you. The reason that I live, oh Lord, is to worship you. I worship you. I worship you. The reason that I live, oh Lord, is to worship you. Lord Jesus, in today's readings, you promise us that you always have us secured. In the Gospel, you tell us that you are the gate that protects us. And using simple language from the day-to-day experience of the shepherds, you communicate to people
the things of the kingdom of God. Similarly, Lord, you also promise us everlasting life if we abide in you and if we are rooted and grounded in your love. And in this way, Lord, you also promise us that nothing will be able to separate us from your love. All we need is to be committed to you and to be rooted in you. Lord, you are the good shepherd. You are the one who knows your sheep very well. And we see that it is exactly this that makes a difference. This is what sets you apart from the rest. You see that each one of us is unique and special. And in the first reading, we see, Lord, how you do not discriminate. For you, everyone is equal. And as the circumcised Jews had their own opinions regarding the Gentiles, through Peter, you reveal to them, Lord, your plan. Because if you will something, it cannot be stopped. And keeping these thoughts in mind, we place our prayers and petitions before you, O Lord. We continue to pray for all those suffering from the pandemic, all those in the hospitals, being crowded. We pray for all those who are suffering from the COVID-19. We also pray for the doctors, the nurses, the medical staff, and all those who toil day and night. We also pray for the government and the health authorities that they may take the decisions that may be for the common good. Similarly, we also pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask you, Lord, to be with them, guide them, and protect them. We also pray for all those who are preparing for the exams. We ask you, Lord, to give them the strength so that their hard work may bear fruit. And especially as exams are being postponed because of the pandemic, we ask you, Lord, to give them that patience that they need. We also pray for all those who feel lost, rejected, left alone, who feel that there is no one for them, people without hope. We ask you, Lord, to be their comfort and their guide. We also pray for those languishing in the destitute houses and for the home for the aged. You be their comfort and rock, O Lord.
Similarly, Lord, we also pray for peace in the world, peace among nations, peace among religions, peace in our neighborhood, peace in our families, and peace within us. We also pray, Lord, for all those who have asked us to pray for them. At this moment, we bring before you, Lord, all their prayers and petitions. We also pray, Lord, for ourselves. We pray that you may always be with us, and just as you have promised, Lord, that you will never let us go. We ask you to give us the grace that we may remain firm in you, and that we may allow you to secure us, to protect us at every step of the way. We also pray, Lord, for all those who have gone astray, those away from home, those who have gone away from the church. And we ask you, Lord, to be with them and protect them. And Lord, above all, we ask you to be with us, to guide us and protect us, and keep us from all harm. We thank you, Lord, for the gift of this day, and we ask you to always be for us and guide us. These are a few prayers, Lord, that we have offered, but there are many more that are deep within our hearts. We place all of them before you, Lord, for we know that if it is your will, it will be done. Jesu, udik आणि उदीक हें कोरोना व्हायरस सगल्यांच्या जिवितान शिरोंक लागला आनी हाल कोत्ता. बेथिनी कॉंग्रिगेशन मँगलोर मदर हावजान सुमार 55 सिस्टरी पॉझिटिव्ह जाल्लेले आसात आनी थोडी पेरीक जाल्लेली आसा. एक सिस्टर सुनीता, तिचे पासत आमी मागया, ती कोविडाक लागून मेली. आनी सिस्टर सीना मध्य प्रदेशाची एकदम सीक आसा, तिचे पासत आमी मागया.
त्याच बरोबर मेनिता, मारिया आनी डॉक्टर नोरोन्या हांकां सगळ्यांक कोवीड जाल्लेलें आसा आनी तांची शक्ती उणी जायत वता. सायबा, तुजो पवित्र आत्मो तांचेर घाल आनी तांकां भितरल्यान गोठाय दी, पेकोवणी हाड. तीं दुसऱ्यांची सेवा करतात, तांकां गोठायेन भर. त्याच प्रमाणे फ्रांसिस्को पेरेरा, तुवें ताका बरो केलोय. तो इतलो पेरीग आसलेलो, मरणाचे तोंडीर तो पावलोलो, पूण ताका तुवें पेकोवणी दिली आनी हे पेकोवणींतल्यान ताचें जिवितूय बदल्लें. तुका चिटकोन रावन ताचें जिवीत सारूंक तूं ताका आतां बळ दी. आनी तुज्याच एकवटान तो आनी ताचे भाशेन हेर आसात ते तांचें जिवीत तुका आनी तुजेर आदारून जिवंक. सगल्यांची इंतेसां, सगल्यांक तुजे सुरशीं एकवटून आतां आमी बरोबर जेजू, कित्याक ती तुजीच कुडीचे सांदे जावन आसात, तर आमी तांचेय पासत मागता आनी हेरां आमच्या भावा भयणी पासत. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती, सेवा धर्म नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार्थ, सोयमोरते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या, जोयती बोध पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजान तोडार, वंदुया वाखाणुया. उपसोल्या तांचे मोदलो, मोगाच्या पवित्र आत्म्याक, संस्कार को खाते पोणान, मान दिवया सासणा सासणाक. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या जावडाचो उंडोचो. मागुया. देवा, एका वचपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला, तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन.
मोगाळाचेचू मोगाळाचेचू ती म्हाका काळीस दी म्हाका काळीस तुझ्या काळजा सारके मोगाळाचेचू मोगाळाचेचू दी म्हाका काळीस दी म्हाका काळीस तुझ्या काळजा सारके